आर्गा एशियन गेम्सान भारताची इतिहासीक कामगिरी 107 पदकां सयत पदक वळेरेंत मेळयली 34 सुवात। हमास दहशतवादी संघटनेन इस्रायलाचेर केलो रॉकेट हल्लो। इस्रायलान केलो पलटवार। गाजा पट्टीचेर केलो हवाय हल्लो। आता खबरो विस्तारांत। शेनवारा फातोडेर बाणस्तारी पुला सकयल बेकायदेशीरपणान रेंव व्हरपी ट्रकांक गोंय पुलिशेन धडक कारवाय करीत अटक केला। ह्या कारवायेंत 8 ट्रक, 4 होडयो, रेंव तशेंच हेर वस्तू धरून 2 कोटी रुपयांच्यो वस्तू पुलिशेन जप्त केल्यात। तशेंच रेंव काडपी 14 कामगारांक पुलिशेन अटक केल्या। गोंय सरकार सध्या 32,000 कोटी रीण आशिल्ल्यान सध्या आर्थीक संकश्टांत आसा अशें विधान काँग्रेसीचे फुडारी गिरीश चोडणकर हाणें केलां। गोंय सरकारा कडेन सध्या सरकारी कर्मचाऱ्यांक पगार दिवपाक तशेंच सरकारी येवजण्यो राबोवपाक लेगीत पयशे ना असोय आरोप गिरीश चोडणकरान केला। सरकाराक आर्थीक वेवस्थापन जमना अशें गिरीश म्हणटा। आमची जर सध्याची गोवा स्टेटीचे फायनान्शियल पोझिशन जर पळयलें जाल्यार आमच्यो लायबिलिटी ज्यो आसात त्यो जवळ जवळ 32,000 कोटीचेर पावल्यो आसात। म्हणजे ह्या ल्हानशा राज्यांक जेचे बजेट सायज जवळ जवळ 22 ते 24,000 कोटीच आसा तेज्यो आमच्यो लायबिलिटीज टोटल 32,000 crores आनी हितून भितर ज्यो आउटस्टँडिंग आसा रिसंटली आनी खास करून कॉर्पोरेशनाचे ते इन्क्लूड केल्ले ना। आनी ह्या सरकारान ऑक्टोबर मेरेन म्हणजे एप्रील टू ऑक्टोबर मेरेन जवळ जवळ 1,250 crores विथड्रॉ केल्ले आसा। म्हणजे बरी 100 कोटी करून सो एक फायनान्शियली एमर्जन्सीक सध्या गोवा स्टेट चलता। कितल्योश्योच वेलफेअर स्कीम तांकां पयशे ना म्हणून दिले वचनात। खंयच्याय डिपार्टमेंटान जंय लोकांक ताजो फायदो जाता अशें सांगलें वयता की फायनान्शियल पोझिशन सरकाराची सारकी ना, फायनान्स ना। कितल्योश्योच गव्हर्मेंट स्टाफाचे एरियर्स पेंडिंग आसात, थोडे कडेन सॅलरी पेंडिंग आसा आनी रिजन आसा फायनान्शियल स्टेट। शुक्रारा सांजेर मडगांव एसटीपीडीए मार्केटा भायर बशिल्ल्या गोंयकार नुस्तेकारांक धांवडावन घालून सरकार कितें सिद्ध करपाक सोदता काय, बिगर गोंयकार नुस्तेकारांक सरकार प्राधान्य कित्याक दिवपाक मुखार सरला काय अशे प्रश्न बाणावलीचो आमदार वेंजी वेगसान उपरासले। रापणेक लागिल्लें नुस्तें जर तेन्नाच्या तेन्ना विकूंक बसचें ना तर केन्ना बसतले अशें म्हणीत वेंजीन सरकाराचेर फोग काडलो। आज आतां काल आमी चोयले ते भाशेन एसडीपीडीए फिश मार्केटान सगळे गोंयकारांक धाडायन दिले नुस्तें इंकना काय म्हूण। देरेफेन सरकार उठवता स्ट्रीमलायन करपाक, पूण सरकारान जाणून जावपा जाय इतलीं वर्सां तुम एलाव केला होलसेल फिश मार्केट टू बी रन द वे गोवन्स वॉन्ट आनी नाव तुम चेंजीस करूं सोदता राख्यामध्ये। तुम जर तो चेंजीस हाडूं जायो जाल्यार हो लोकल फिशरमॅन जो लोकल प्रोड्यूस 10, 11, 12 आज पयली पात येयल्या ती 10:30 येयल्या, दुसरी पात येतली 12, 12:30, 1, 2 देखून फ्रेश नुस्तें कितें येताय। स्टोरेज सिस्टम तुम रेडी केलो ना जाल्यार हें जरी तर नुस्तें आज वचोन इंक नाय मार्केटांक जाल्यार हे ते वर्मा, रेड्डी आनी खन्ना म्हणटाय तेंक इंकूंक पडटलें। हें नुस्तें जर आतां इंक ना जाल्यार कोणाकूय जाल्यार इंकूंक पडटलें। नांव घेवपा सोदना कोणाची। हे सगळे भायल जे आय होलसेलर ते मागीर हें नुस्तें घेता हिंगा सवाय भितर हे पांट्याचे जे तांकां पयशे मेळपा जाय ते मेळना कित्याक स्टोरेजूय ना आनी आमी तुमी इंकपा मार्केट आहा तेंय बंद करताय। सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट तुमकां जरी तर ते होलसेल मार्केट 9 बंद करूं जाय, 10 बंद करूं जाय, तुम कोराय पूण आमकां एक जाग दियाय सायडीन लोकल फिशरमॅनाक लोकल प्रोड्यूस जो आहा फ्रेश आहा तो आनी तो मागीर तुमी साफ करपाचो।
जे भाशेन G20 येयले तेन्ना तुम उदका टँकर घालून रस साफ जाले ते भाशेन आमकांय साफ दिसपाचो. So this is our request. We would want this. And Monday we have decided that we will ask for a meeting. We are going to meet SGPDA. दाजी कोडे उलोवन मीटिंग घेतले. जे कोण येवपा सोदताय तेम सगळ्यांनी येवचे. म्हाका सदा दे विल पास ऑन द मेसेज टू ऑल द अदर फिशरमॅन. आनी द डिसिजन इज जर तूं मायक नाय जाल्यार म्हाका सदा हेमको धंद बंद करून स्ट्रायकार वयचे पडटले. विच इज गोइंग टू बी ऑन द अकाउंट ऑफ द गव्हर्नमेंट. एक दिसा धंद्याक जो पैसा तो बंद करपाचो जो आहा हो नुस्तेकार केन्नाय विसरपाना. तुमी जरी तरी आमकां स्ट्रायकार वचपाचो जरी हें कोताय जाल्यार तो स्ट्रायकार वचपाक एक दिसाचो धंद्या देस्पेज आहा धंद करपाचो पयशे येवपाक तो ह्या सरकाराक मागीर परिणाम करतलो. नामनेचे इतिहास तज्ञ साहित्यीक पत्रकार मडगांवचे आदले नगराध्यक्ष वाल्मिकी फालेरो हांचे कुडीचेर शेनवारा निमणे संस्कार केले. मडगांवच्या मसणभुयेन तांची कूड मातयेक लायली. ह्या वेळार तांकां निमणी आर्ग ओरपाक वेळीचे आमदार क्रूज सिल्वा आनी मडगांवकार हाजीर आशिल्ले. मेरेस्तारा वाल्मिकी फालेरो हांकां काळजाच्या आताकान मरण आयिल्ले. attended the funeral of a very close friend of mine, Valmiki Falero. Valmiki and I were classmates. We studied together in Damodar College. We knew each other before that, but it was after this studying together in college our relationship blossomed. He was General Secretary of the Students' Council. I was the chairman, and we worked in tandem to ensure the interests of students in Sri Damodar College of Commerce. It is sad that he died all of a sudden. As far as he is concerned, he's dead. I'm sure he's in heaven, and from there he will guide his wife Daisy to continue with whatever mission he can start and give us strength and solace to accept this tragedy. चीनात सुरू आशिल्ल्या 19व्या आशियाई खेळा सर्तीच्या 13व्या दिसा भारतान पदकांचो शेकडो उपलो. हे सर्तीत भारतीय खेळगड्यांनी वट्ट 107 पदकां मेळयल्यात. शेनवारा बायला कबड्डी खेळगड्यांनी भारताक 100वें पदक जिखून दिले. आशियाई खेळा सर्तीत भारतीय खेळगड्यांनी बरी कामगिरी केली. हातूंत 14वो दीस म्हळ्यार 7 ऑक्टोबर हो भारता खातीर भांगराचो दीस थारलो. ह्या दिसा भारताक भांगरा पदका सयत वट्ट 9 पदकां मेळ्ळी. हॉकी पंगडान फायनलींत जपानाक 5-1 असो हारयत भांगरा पदक मेळयलें. जाल्यार बायला कबड्डी खेळगड्यांनी भारताक 100वें पदक जिखून दिलें. देखें तो खुशी बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये हमारा टारगेट था और यही एक एम रखे आए थे कि यहाँ से डायरेक्ट क्वालिफाई करेंगे और गोल्ड मेडल जीत के जाएंगे. और ओवरऑल पूरे टूर्नामेंट की बात करूँ तो टीम का परफॉर्मेंस जो है काफ़ी अच्छा रहा है. एंड आज के मैच की बात करूँ तो एज ए टीम हमने डिफेंस बहुत अच्छा किया है. आज स्कोर भी किए हैं बट आई थिंक उनको बहुत कम मौके दिए हैं कि वो हमारे टीम में आके और गोल कर सकें.
दादल्यांच्या क्रिकेटी सयत हेर खेळांत भारतान 9 भांगरा पदकां मेळयल्या. 13व्या दिसाच्या निमाणे कडेन भारताची पदकांची संख्या 95 मेरेन पाविल्ली. पूण आयज भारतान 100 पदकां मेळोवन पदकांचो शेंकडो पार केला. हे कामगिरीक लागून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय खेळां मंत्री अनुराग ठाकूर हाणें खेळगड्यांक परबीं भेटयली. हुई मेडल्स की बौछार, इस बार 100 पार। मैं हमारे सभी खिलाड़ियों को, एथलीट्स को 140 करोड़ भारतीयों की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपने वर्तमान और भविष्य के खिलाड़ियों के लिए एक नई प्रेरणा दी है और चीन में जब जब गोल्ड जीता तब तिरंगा शान से लहराया है। और 100वां मेडल किसी और गेम में नहीं, भारत की कबड्डी टीम ने जिताया है। एशियन गेम्स के 72 साल के इतिहास में इस बार हमारे एथलीट्स ने कई विश्व रिकॉर्ड तोड़े और बहुत सारे एशियन रिकॉर्ड्स बनाए भी। बहुत खुशी की बात है, हिंदुस्तान के इतिहास में इतिहास रच दिया तीरंदाजों ने और ये परफॉर्मेंस बढ़ता जाएगा। भारतीय तीरंदाजी संघ ने, खेल विभाग ने, साई ने सब मिल के जो ज्वाइंट दिखाया अपना ज्वाइंट, तो आने वाले समय में निश्चित रूप से ये तीरंदाज बहुत आगे जाएंगे। 3-4 तीरंदाज तो हमारे जूनियर वर्ग हैं, उनको तो 15 साल और लगेगा, ये वर्ल्ड के टॉप तीरंदाज कहलाएंगे। तो इसलिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं पूरे भारतीयों को, तीरंदाजों को, तीरंदाज परिवारों को, खेल विभाग को, हमारे तीरंदाजी के पूरे ऑफिसर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। भारतान आशियाई खेळा सर्तींत इतिहास घडयलो. भारतान 28 भांगरा पदकां सयत 108 पदकां जिखल्यात. ही खेळा सर्त 23 सप्टेंबराक सुरू जाल्ली आनी फाल्यां 8 तारखेक ती सोंपतली. गोमंतक टीव्ही खातीर संजना हंजुनकर. रशिया युक्रेन युद्ध अजूनय सोपूंक ना. ह्या युद्धाचे परिणाम पुराय संवसाराक भोगचे पडले. दुसरे वटेन इस्रायल आनी पॅलेस्टिना मदीं परतून गॅर पेटपाक शकता. पॅलेस्टिनांतल्या हमास दहशतवाद्यांच्या रॉकेट हल्ल्या उपरांत इस्रायलान युद्धाची धमकी दिल्या. पॅलेस्टिनातल्या हमास दहशतवाद्यांच्या हल्ल्या उपरांत इस्रायलान युद्धाची घोषणा केल्या. देखून गाजा पट्टी आणि लागसारच्या वाठारात युद्धाचे परिणाम दिसून येवपाक लागल्यात. शेनवारा सकाळी गाजा पट्टींतल्यान इस्रायलाचेर सुमार 5000 रॉकेट फायर केले. ते उपरांत हमासाच्या दहशतवाद्यांनी मोठ्या प्रमाणात इस्रायलान घुसखोरी केल्या आणि उपरांत इस्रायलान युद्धाची घोषणा केली. אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. הבוקר חמאס פתח במתקפת פתע רצחני נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה. אנחנו בתוך זה משעות הבוקר המוקדמות. כינסתי את ראשי מערכת הביטחון, הנחיתי קודם כל לטהר את היישובים מהמחבלים שחדרו פנימה. הפעולה הזאת מתבצעת בשעות הללו. במקביל הוריתי לבצע גיוס מילואים נרחב ולהשיב מלחמה שערה בעוצמה ובהיקף שהאויב לא הכיר. האויב ישלם מחיר שהוא לא ידע כמותו. אני קורא בינתיים לכל אזרחי ישראל להישמע בקפדנות להנחיות הצבא, להנחיות פיקוד העורף. אנחנו במלחמה ואנחנו ननचח בה. पॅलेस्टिनी संघटना हमासान इस्रायलाच्या 7 शहरांचेर रॉकेटान हल्लो केल्लो. तशेंच इस्रायलाच्या कितल्याशाच नागरिकांक जिवेशी मारल्यात, तशेंच सैनिकांकूय मारून उडयल्यात. हमासाच्या हल्ल्या उपरांत इस्रायलान ऑपरेशन आयर्न स्वॉर्ड सुरू केला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
शेतां रोयात भायल्या लोकांक जमीन विकू नाकात. शेताची जमीन प्लॉट करून विकप्यांचेर खर कारवाय जातली अशी शिटकावणी समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान दिल्या. शेतांची जमीन विकपाची आसत जाल्यार ती फकत शेतां करपा खातीर विकात अशें स्पश्टीकरण मंत्र्यान दिलें. पूण आयज हे सरकार तुमकां मुद्दाम जावन सांगता, तुमी कॅल्क्युलेट करून पळयलें जर जायत पर स्क्वेअर मिटराचेर 150 ते 200 रुपया उदकाचेरच सरकार मोडटा. आमची जबाबदारी हे उबी रावले त्या कुडक्याचेर आज उदका खातीर हो हिशोब केले जर जाय जाल्यार इतके प्रमाणान सरकार मोडटा जाल्यार एकूय खंयचोय स्क्वेअर मिटर एरिया आमी दवरपा जायना, कारण मोठी जबाबदारी हावेस्ट वता ते सरकाराचें. जमीन विकपा गेले जर जाय तितकी रेट मेळटली, तितकी उदक दिवपा खातीर रेट केल्ली आसा. म्हणून आयज हांव तुमकां तुमचे कडेन मागता की आमी कितें तें करपा जाय. दुसरी गजाल आसा, तुमी आतां जे प्लॉट आसात ते कोण प्लॉट तेजे बारीक बारीक कुडकी करून विकपा लागले आसात. आनी कोणी खंयचोय कितलोय लागींचो आसा जर जायत एग्रीकल्चरात जर कन्वर्ट करता जर जाय जाल्यार आमी सहाय करपाना, ताच्या विरोधान वतले. एक लक्षात दवरा, कोणाच्या मनान जर कितें येता की आमी बारीक कुडकी करून विकतले, पयर थंयच्यान म्हाका कोण एकटो आयिल्लो ना आपण हे विकल्या आनी आतां हांव सांबाळपा म्हणना, मागीर कितलोय क्लोज जाल्या त्याच्या पुढच्यान पायपलायन गेला आनी तेजेर वयर घर बांदता आनी ती पायपलायन ब्लॉक जाल्यार कितें करपाचें. आनी तुवें विकली नंतर कित्याक तें सरकारान तुमकां जागो दिल्लो आसा कल्टिवेशन करपा खातीर, आनी तुमी हांगा भायले कोणी हाडटले, खंयचे हावजींग बोर्डाचे खंयचे हांगचे खंयचे दवरलेचे लोक हाडटले आनी विकतले आनी हांगा कितें करतले. ती घाण करपा आमी दिवचे ना. एक गोश्ट लक्षांत दवरात, कोणी जर विकपाच्या हातून भितर पडटा जर जाय तुम्ही विकता जर जायत विका, पूण ते एग्रीकल्चर जर कोणी करता जाल्यार तशी बारीक कुडकी व्हरून विकनाकात. प्लॉटूच विकपा जाय प्लॉटूच विकात, पूण एग्रीकल्चर करपा खातीर विकात. कळ्ळें न्ही. तुमचे कडेन जायना जाल्यार विकपा म्हाका म्हणजे एखादें शक्य आसा, तुमचे ती स्किमीन विकपा मेळना आतां पर्यंत. क्लास 2 आसतना तर विकपाकच मेळना. क्लास 1 जाला आसतनाय ताका एक टॅग दवरतात की ती जमीन विकपा जायना म्हणून. सो ह्या हातून भितर कोणी देंवले जर जायत म्हणजे स्पश्ट इशारा आसा, तुमी म्हजे कडेन केन्नाय येवपाचें ना. वेलनेस फॉरएवर फार्मसी दुयेंतींक लुटता. दुयेंतींक उपचाराक लागपी वखदां ह्या फार्मसीन बरीच म्हारग मोलान विकत घेवची पडटा असो आरोप काँग्रेसीचे फुडारी गिरीश चोडणकर हांणी केला. दुयेंतींक परवडपी मोलान वखदां मेळपाक जाय हो प्रश्न सुटावो करपा खातीर सरकारान लक्ष घालचें अशी मागणी गिरीशान केल्या. आमकां CAGन ऑब्जर्वेशन केलां त्या प्रमाणे गेले 5 वर्सांक 162 कोटी 92 लाख 73,055 रुपयांचे परचेजीस केल्ले आसात. इन इंग्लीश 162 crores 92 lakhs 43,055 रुपीज ह्यो परचेजीस केल्ले आसात. आनीक त्यो करता आसतना हांव थोडी मेडिसिनाची एग्जाम्पल दिता. ती एक मेडिसीन म्हणजे रेकॉबिनंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर हे 18 mgचे इंजेक्शन जे ब्रेन स्ट्रोका टायमार यूज करतात. त्याची प्रायस एक्चुअली आसा 13,000, पूण तो 29,000 ते सप्लाय करून घेतात. दुसरे मेडिसिनाचे एग्जाम्पल दिवपाची खूब मेडिसीन आसात, थोडी दिता. मेरोपेनेम म्हणून 1 GMचे मेडिसीन जे लोवस्ट प्रायस त्याचो कोट केल्लो आशिल्लो 131 रुपया 8 आणे, ते परचेज करतात जवळ 4,800 रुपयान. आनीक 500 mgचे तेच मेडिसीन 86 रुपीज जो L1 आसा तें परचेज करतात जवळ 1,800 ते 2,500. म्हणजे तुम्ही इमॅजिन करात जवळ 30-35 टायम्स मायज, कोणी 10% 15% मायज करून करताले. तिसरें एग्जाम्पल म्हणजे ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट जे आसा कॅन्सर ट्रिटमेंटाचे, थंय जवळ 180 मेडिसिन्स लागतात. गेले 6 वर्सांत कसलोच स्टँडर्ड प्रोसेस जाल्लो ना. एक एग्जाम्पल दिलें, एक जर्नलिस्टाचे आवयक कॅन्सर ट्रिटमेंट जालो आशिल्लो आनी ताका एक मेडिसीन जाय आसलें, तें आशिल्लें डासाटिनिब. म्हणजे त्या मेडिसिनाचो MRP आसा 1,500, तें वेलनेस फार्मासीन गेले जाल्यार 5,000 ते 6,000 परचेज करपाक पडटा प्रायवेटली, ते सप्लाय करना. NCP पार्टी जर आसा जाल्यार ती फकत NCPचो अध्यक्ष शरद पवाराक लागून आसा अशें विधान जुजे फिलिप डिसोजान केलां. NCP पक्ष केन्नाच वेगळो जावंक ना आनी एकूय NCPंतल्या कार्यकर्त्यान दुसऱ्या पक्षान उडी मारूंक ना. तेन्ना कोणेच ह्या पार्टी विशीं कसलीच वावडी मतीन दवरची न्हय अशें क्लायड क्रॉस्टान सांगलें. जर कोण हो पक्ष सोडला आसत जाल्यार तो तांचो प्रश्न, पूण NCP पक्ष एक संघटना आसा आनी हें फकत शरद पवाराक लागून शक्य आसा अशें क्लायड क्रॉस्टोन आयज जाल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगलें. आनी आमकोडे पार्टी आहा, आमकोडे ऑर्गनायझेशन आहा. हांव सांगूंक वता
आयज जे ऑर्गनायझेशन नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचे आहा जाल्यार ओन्ली शरद पवारा कडेन आहा, कोणा कडेन ना. फूल ऑर्गनायझेशन आमचे 25 जे स्टेटांनी जे प्रेसिडेंट्स आहेत, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स आहेत, त्या प्रेसिडेंट हितून 25 24 स्टेट्स प्रेसिडेंट्स वर प्रेझेंट देर. हांव हितून दाखयता ऑर्गनायझेशन विथ शरद पवार साहेब. आनी तुमकांय देखून गोंयच्या लोकांक देखून हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की जे जे कोणे हे भाशेन तर कितें कोणे सांगलें वो कोणाकूय हॅपन केलो वो कितेंय केलो जाल्यार मोठीन करपाचें न्हू. नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी गोंय म्हणटा तो एकूच आहा, ती म्हणटा ती आमची. I can proudly say today, very, very proudly say today, that not a single member from Goa NCP has left the party and gone to the other side. Let me make it very clear to the people of Goa and to the press that our party NCP has not split. There are a few members from our party who changed their ideology for whatever reason they had, maybe fear, maybe they wanted power. They have left the party. Our party is the way it is. Our president is Mr. Sharad Pawar and we still have the clock symbol. So therefore, if there is any doubt in anybody's mind that NCP has split, we have not split. Some people have decided to leave the party and go. Why people have left and why people have gone from the party. Now they have to answer. We had the hearing in front of the Election Commission of India, and we are again very proud to say that our leader, Mr. Sharad Pawar, was leading from the front. He himself went to the Election Commission of India, sat for the hearing, because this is what our leader is. He inspires us, he leads us from the front. शुक्रारा कुडचडे आजोल्डेच्या रोमन वूड इंडस्ट्रीजच्या आवारांत सुमार 5,000 मोलाचे बेकायदेशीर शिशे जप्त केले. तळव्यांक दुबाव आयिल्ल्याच्या कळटनाच गाडयेंतल्या 2 जाणांनी फुज्ज्यो काडल्यो. उपरांत राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी घडणूक थळार येवन शिशे जप्त केले. फुडलो तपास सुरू आसा. कुडचड्या रोमन वूड इंडस्ट्रीजाच्या आवारांत बेकायदेशीर रितीन जायती लांकडां कातरपाचें काम जाता असो दुबाव थळाव्यांनी उक्तायला. ह्या प्रकरणात राना मंत्री विश्वजीत राणेन लेगीत लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्यांनी ह्या वेळार केली. आयज 4 ही गाडी येयल्ली आनी गाडयां 3 शिशा कुडकी आहले आनी तितून गाडयां 2 जाण बसून आहले आनी तितून पेट्रोलिंग मशीन आहलें, कटींग मशीन आहलें. ड्रायव्हर मिसींग आहा आनी पेट्रोलिंग मशीन मिसींग आहा. 2 फॉरेस्टर ऑफिसरान 2 कुडके सीज केला ह्या गाडयांतले. आनी हिंगा हे बोमसाडी जायतले इल्लीगल कटींग एक्टिविटी चालू आहा आनी हांचे कोणाचे लक्ष ना. सकाळीं 6 इल्लीगल कटींग चालू जाता आनी हिंगा मातशें गव्हर्मेंटानी दोडो दवरपाची गरज आहा. चड इल्लीगलिटी जाता, सकाळीं 6 स्टार्ट जाता आनी हेजेर मातशें एक्शन घेवपाक जाय. विश्वजीत राणेन सरान बी हें पळोवन घेवपाक जाय. कंप्लेंट केल्ली आनी ते इन्स्पेक्शना आयिल्ले तेन्ना तांकां हिंगा ड्रायव्हर ऑन सायटीर मेळ्ळो आनी धांवलो तो ऑफिसरान थंय धांवला आनी ताजी गाडी आनी सगळी हिंगा ऑन सायट मेळ्ळो आहा. आज कितें जालें जाणा, आज सांजची 4 सुमार आमची इको 00960 77 ही गाडी आयली हिंगा आनी डिकी ओपन केली. तितून शिशाचे कुडके आसले आनी तांचो बँड्सो कटींग मशीन आसलें आनी आमी ते पळयलें. इतल्यान तो सगळो आमी फॉरेस्टाक मेसेज केली. मेसेज केलें म्हणून तो ड्रायव्हर पळोवन गेलो आनी मशीन काडून लिपयलें आनी दुसरे कुडके लिपयले. आनी मागीर फॉरेस्ट येयले आनी ते कुडके सोदून काडले, सर्च केले, कुडके मेळ्ळे. उपरांत ते कुडके त्यांनी कलेक्ट केले आनी वयले आनी त्यांनी पंचनामा बी केल्लो आसा. आनी व्हेकल तो ड्रायव्हर अजून मेळूंक ना, लिपलेलो आसा आनी तेजे मुखार ते फर्दर इन्वेस्टिगेशन ते करतले. आनी तो मराठी म्हणटा सद्या हिंगा ना आनी तो रोमन वूड इंडस्ट्री हिंगा सदां दीस रात इलिगल कटींग चलता आनी आरे रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर सारकी हिंगा एक्शन सारकी घेयना. हांव म्हणून तो कित्याक एक्शन घेयना तो आनी हांव मागता रेंज फॉरेस्ट ऑफिसरा कडेन हिंगा येवन तेमी सगळें बेगीन इन्वेस्टिगेशन करचें आनी एक्शन घेवचें. नाजाल्यार हें सगळें राना फॉरेस्ट एनवायरमेंट ते काबार करतले. असोल्डेच्या रोमन वूड इंडस्ट्रीजाच्या आवारांत सुमार 5,000 मोलाची शिशे झाडाची कातरली लांकडां जप्त केली. एका नागरिकान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण आमी ही कारवाय केल्ल्याचें केपें रान खात्याचो अधिकारी हरीश सांगोणकारान सांगलें.
ह्या प्रकरणात सामील आशिल्ल्या दोगांचोय सोद घेवप चालू आसा अशें रान खात्याचो अधिकारी हरीशान कळीत केलें. आमकां रोखडेच मेसेज केली मातशें जालें म्हणून आमी रोखडेच पावले गाडी घेवन आमची आनी मेळटकीर पयले 2 कुडके आमकां तेणी दाखयले आनी मागीर आमी तेजे उपरांत आमी मिलोया येताले कितें पास बी आसा म्हणून तेंच्यांनी आमकां मेसेज केले तेणी आमकां कितें केलें तांकां विचारलें की कोण काय म्हणून तो म्हाका गाडी हांगा दवरली आनी आमकां पयल्यानी पळय म्हणून आमकां ते इलिगल मेळ्ळें. आतां आमी तेजेर फुडलो हें करता. गाडी सीज करतले तुमी पळयतल्या पयलीं तो मेळपाक जाय न्हू. अरावंड कितले आसतले हेजी कॉस्ट अशी तुमच्या अंदाजान? कॉस्ट तेजे अरावंड हेजो कॉस्ट 5,000 रुपया येतलो दोगांक. हांव आसा असोल्ड्या आनी आयज हांगा एक मोठी घटना घडली. जे रोमन होर्स इंडस्ट्रीज आसा थंय खंय तरी एक इको गाडयेक शिशाची 2 लाकडाचे कुडके सापडलेले आसा आनी जेन्ना लोकलांनी कंप्लेन केली की जी भोंगसाळ आसा थंय खंय तरी इल्लिगल हाडलेले लाकूड हांगा खंय तरी कटिंगां हाडलेले आसा. ते रेंज फॉरेस्टचे केपें आसा तेणी हांगा येवन जेन्ना सोदाशोध केलो तेन्ना ही इको गाडी जी हांगा आसलेली तितून जे 2 जाण मनीस आसले ते खंय तरी फरार जाले आनी जी लाकडां आसलेली गाडये भितर ती खंय तरी तेणी जे भोंगसाळ आसा तेजे भायर जळमळा उडयली आनी ते थंयच्यान फरार जाले. तशेंच लोकलांनी म्हणचे प्रमाणे जे हांगा ही भोंगसाळ आसा थंय खंय तरी जे इल्लिगल लाकूड आसा तेजे हांगा कटींग जाता आनी जी इल्लिगल एक्टिविटीज आसा ते खंय तरी हांगा चलता. तेजेर जे रेंज फॉरेस्ट आसा ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ते खंय तरी एक्शन घेना. तसोच हांगा एक मोठो प्रश्न उबो रावता की जे लाकूड आसा जे रानांनी जे चेकपोस्ट आसा थंय खंय तरी चेक जायनासतना येता काय कितें असो एक मोठो प्रश्न उबो रावता. तर ह्या सगळ्या गोष्टीचेर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान तशेंच सरकारान दखल घेवपाक जाय अशें हांगचे जे लोकल आसात ते म्हणटात. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश सतरकर. गोमंतक टुडे हे बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.